आयज वर्साचो निमणो दीस म्हणल्यारूच 31 डिसेंबर 31 डिसेंबर काळ बदललो तसतशे 31 डिसेंबर मनोवपाची पद्धत लेगीत बदलली। मात पार्टी फिवर आणि कितलेशेच तरेकवार कार्यावळीच्या जमान्यात अजूनय ओल्ड मॅन करपाची परंपरा गावागावांनी आणि कांय शारांनी तितल्याच उमेदीन ल्हान ल्हान भुरगे आणि तरणाटे व्हडा उमेदीन सांभाळून दवरिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा। हो पळयात, हो ओल्ड मॅन कसो आपल्या घरकान्नी वांगडा नेटान झेतान बसला तो। ह्या ओल्ड मॅना विशीं तरणाटे कितें सांगतात ते चला तर पळोवया। गुड आफ्टरनून। हे आमचो ओल्ड मॅन, ही तेजी बायल। आमी वाड्यावयले भुरगे हांगा वर्सान वरस आमी ओल्ड मॅन करता आनी सगळे हांगा आमची युनिटी दवरून सगळे एन्जॉय करतात ओल्ड मॅन। आनी आमचे आदले कितें प्रॉब्लम आहा टेन्शन आदल्या वर्साची ती सगळी पयस करता आनी न्यू इयराक वेलकम करतात आमी सगळे। आनी लोकांक रावन तांकां विश करता, चॉकलेटी दितात आनी ते आमकां खोशयेन मागीर डोनेशन दितात आमकां। कशें कितें स्टार्ट जाता तुमचें ओल्ड मॅन प्रोसेस? सकाळी सगळे आमचो हो ग्रूप आसता आमचो, तेजेर मागीर आमी मेसेज करतात एकामेकाक आनी मागीर सगळे येवन हांगा ओल्ड मॅन रेडी करता। कोणाचे आदले शर्ट पॅन्ट कितें आहा सगळे घेवन येतात आनी मागीर शेतान वचून आमी इल्ले तण बीन हाडून घालून ते रेडी करतात आनी हांगा दवरता मागीर। आनी लोक तुमकां हेल्प बी करतात, डोनेशन बा दितात? वाडयलो भायलो लोक सगळे पळोवन रावतात, डोनेशन दितात। हां, तुमचो ओल्ड मॅन बरोच टायट आहा मरे, तुमी टायट येनात मरे? ना 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 आमी ना। बरेच मारले मरे बाटले जाणी। आनी कितें नेक्स्ट इयर कशें एक्सपेक्ट करतात तुमी? आनी रातीक आमी फोक हाडून फोक पेटयतले, बरो आवाज करतले आमच्या वाड्यार। ओके। आनी तुमी जाय जाल्यार फोक पळोवंक येवचो। ओके ओके ओके। आमच्या जाणट्यांनी खोशयेन कशें जगचें, सुखा दुख्खान एकामेकाक कसो आदार दिवचो, आदल्या वर्साचे खीण काळजान दवरून नव्या वर्साक उमेदीन कसो येवकार दिवचो हाची ही सुंदर परंपरा आमच्या मुखार दवरल्या। आयज ल्हान आशिल्लो भुरगो फाल्यांचो तरणाटो जाता, मात जाणट्यांनी शिकयल्ली परंपरा तो फुडल्या पिळगे मेरेन पावोवपाक म्हत्वाचें काम करता। अश्यो परंपरा तिगोवन उरपाक जाय, हो एकचार तिगोवन उरपाक जाय आनी जगपाची ही उमेदूय अशीच उरपाक जाय। हो स्पेशल रिपोर्ट सोपयतना गोमंतक टीव्ही कडल्यान तुमकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयराची परबी। स्नेहा हसोटीकरा वांगडा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।